आप पक्षाचे फोंड्याचे सक्रिय कार्यकर्ते रोहिदास शिरोडकार मंगळारा आप पक्षांतल्यान भायर सरलो। आप पक्ष हो बेजलेस पक्ष आसा, तांकां स्वताची धोरणां ना, दुसऱ्यांच्या धोरणाचेर चलपाचो पक्ष यत्न करता म्हण आरोप शिरोडकारान मंगळारा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत केला। आडेक्स गोवा खातीर फोंडेच्यान महेंद्र गांवकार। हे आम आदमी पार्टी जॉयन जाले नंतर जे म्हाका दिसतालें पयसल्यान की ही आम आदमी म्हणजे बरी स्वच्छ चरित्राची बरें कितें काम करपाची, प्रॅक्टिकली हांवें जेन्ना पळयलें दीस पार्टी इज अ बेजलेस पार्टी. दीस पार्टी डजंट हॅव अ बेज. दीस पार्टी डजंट हॅव अ डिसेंट टू कन्सिडर ऑर टू एप्रिशिएट द वर्कर ऑफ द पार्टी. हे पद्दतीचे लोक अशी पार्टी आमी रावची कशी? कोण तरी येता तालुका कॉर्डिनेटर म्हणून आनी अकस्मात ऑर्डरी दिता. तरी आमकां सगळ्यांक असो विचार आयलो. म्हाका आमचे वांगडी विचारपाक लागले, म्हाजे कडेन भोंवताले ते, आज सगळ्यांक काम आसा न्हू, सगळ्या येवनात सकाळची मिटींग म्हणून म्हाका विचारपाक लागली हें चल्लां तें कितें तुजें? तुमचे कडल्यान तूं आमचे कडल्यान काम करून घेता आनी ते तुजे कडल्यान काम करून घेता आनी उलट मान ना, रेस्पेक्ट ना, अशें प्रकारे हे आमकां वागयतात, हाचो अर्थ कितें? म्हणटच आमी एक मिटींग घेतली सगळी. ते पयलीं तुका आनी एक सांगता, आनी उगड्यान ती मिटींग जाली. पयशे ना म्हणून सगळ्यांक डबे फिरयले, घाला रे घालात, पयशे घालात, पयशे घालात, आम आदमी पयशे घालात. दीस इज द पॉलिसी, दीस इज द कितें म्हणटा तें क्रिएशन ते करपाक सोदता. आनी हें जें करतात ते कितें ढोंगेपणाचें